शुक्रारा राज्यांत जाल्ल्या जगलावणेंत कानोळे दर्यावेळेर बशिल्ल्या दिल्लीच्या पर्यटक जोडप्याचेर वीज पडले। चैतन्य नागपाल ह्या 35 वर्साच्या दादल्याक मरण आयले, जाल्यार तरुणा नागपाल ही बायल जखमी जाल्या। परतेच्या पावसांत वीज पडून ही घडणूक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शुक्रारा सांजे सुमार 4 वरांचेर ही घडणूक घडल्या। हे जोडपे पयलीं दर्यांत न्हावपाक देंविल्ले, उपरांत दर्या खवदळिल्ल्यान तांकां जीव रक्षकांनी दर्यांतल्यान भायर सरपाची शिटकावणी दिली। त्याच प्रमाण ते जोडपे दर्यांतल्यान भायर सरून दर्यादेगेर बशिल्लीं। त्याच वेळार नागपाल जोडप्याचेर गडगड मारून वीज पडले। जीव रक्षकांनी बेगिना बेगीन तांकां कानोळेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत दाखल केली। थंय सावन चैतन्याक म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत फुडल्या उपचारा खातीर व्हेल्लो। थंय दोतोरांनी ताका मरण आयलां म्हूण कळीत केलें। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।